भुरगीं ही आमच्या समाजाची म्हत्वपूर्ण असो घटक, प्रबळ राष्ट्राची बुनियाद. भुरगीं जरी ल्हान असली तरी समाजात सकारात्मक परिवर्तन हाडपाची क्षमता दवरतात. फुडें वचून देशाचे जबाबदार नागरीक जातात. अशा माणकुल्या भुरग्यांक बाल दिनाची खूप खूप शुभेच्छा. नमस्कार. जरा हटकेच्या आयच्या भागान आमी आयिल्ली आसा फोंडेच्या पॅन एरोमा रेस्टॉरंटान आनी आयचो आमचो जरा हटकेचो भाग हांगाच रंगतलो. हांगासर येवपाची आसा बाल कल्याण तशेंच मातृशाळेची माणकुली भुरगीं. तांचे बरोबर आयचो भाग कसो जाता तो पळोवया आनी खेळुया जरा हटके. जरा हटकेचो चिल्ड्रन्स डे स्पेशल एपिसोड घेवपाक आज आमी आयिल्ले आसा फोंडेच्या पॅन एरोमा रेस्टॉरंटान आनी आमच्या बरोबर आसा पॅन एरोमाचे ओनर रतीश नाईक. नमस्कार. नमस्कार. आज चिल्ड्रन डेच्या निमतान सगळे आयले टिकेकर सारिका शेवटकर फुडल्याचे स्टाफ मातृशाळेचे सगळे आमचे भुरगे आनी बाल कल्याण आश्रमचे भुरगे म्हणजे सगळे हांव वेलकम करता. थँक्यू. आयचो आमचो भाग जो आसा हो आसा चिल्ड्रन डे स्पेशल आनी आमच्या बरोबर माणकुली भुरगीं आसा जेंच्या मदीं भरपूर उत्साह दिसता आनी सगळीं रावल्यात वाट पळयत की आमचो पयलो रावंड केन्ना सुरू जातलो. आनी आमचो पयलो रावंड आसा तो फुगोट्यो रावंड आनी सगळ्यांकूच खबर आसा की फुगोट्यो म्हणल्यार भुरग्यांक सारक्यो आवडटा. सो आतां आमी पळयतली की दोनाय रावंड आमचे दोनी पार्टिसिपंट जे आसा तांच्या मदीं फुगोट्यो कितल्यो पडटात त्यो कितल्यो फुटतात त्यो. तर सगळ्यांक पयलीं आमी सुरवात करता आमच्या पयल्या रावंडाक फुगोट्या रावंडाक. ताच्या पयलीं दोनूय टिमींची वळख करून घेवया, दोनी टीम लिडरांची वळख करून घेवया. आमच्या बरोबर आसा टीम ए आनी टीम बी. टीम एचे लिडर मुखार येयात आनी टीम बीचे मुख्य लिडर मुखार येयात. आमच्या बरोबर आसा दोनाय टिमींचे लिडर. एका ए टीमचे लिडर आसा नीता आनी बी टीमचे लिडर आसा वैशाली. बजर रावंड आसतलो. हांव तुमकां एक प्रश्न विचारतलें, तुमकां जर उत्तर येता जाल्यार तुमकां करपाक जाय क्लॅप. ओके, क्लॅप करपाक कळटा? करा. मातशें नेटा ना. ओके, सो रेडी? आमच्या पयल्या रावंडाचो पयलो प्रश्न, फुगोटे रावंडाचो पयलो प्रश्न आसा. उत्तर तुमीच दिवपाक जाय, कोणेच प्रॉम्प्ट करप ना. चिल्ड्रन्स डे हो कोणाच्या बर्थडेच्या आदीन मनयतात? सारकें उत्तर जवाहरलाल नेहरू. ताळयो तेंच्या खातीर. टीम बीन उत्तर सारकें दिल्लें आसा आनी ताका मेळटा हो प्रायज जो दिल्लो आसा आमकां पॅन एरोमा रेस्टॉरंटान. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आतां टीम बीन ऑलरेडी आपलो आन्सर सांगिल्लो आसा. सो नेक्स्ट पार्टिसिपंट जो आसा ताका चान्स वतलो आनी तुवें जर उत्तर सारकें दिलें तुका आनी एक प्रायज मेळटलो. प्रश्न आसा इंडियेचे प्रेसिडेंट कोण? कोण सांगता उत्तर सारकें आसा की ना? उत्तर सारकें आसा. नांव सांग तुजें. जिमू. आनी जिमूक हें प्रायज वता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आतां फुडलो प्रश्न वतलो बी टीमीच्या दुसऱ्या पार्टिसिपंटाक आनी जर ताणें उत्तर चुकयलें आनी तुमच्या पैकी जर उत्तर येता जाल्यार तुमकां हे सगळो प्रायज तुमकां घेवपाक चान्स आसा. ओके, सो सारके विचार करात. आनी तुजो प्रश्न आसा गोंयचे चीफ मिनिस्टर. उत्तर चुकले. पार्सेकर म्हणून सांगले. राव प्रश्न तुमकां. मनोहर पर्रीकर. उत्तर सारकें आसा. मनोहर पर्रीकर. नांव सांग तुजें. हनुमान. आनी हनुमानाक हो प्रायज वता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तशेंच बी टिमीक जे 2 प्रायज मेळिल्ले आसा ते वतात ए टिमीक. आतां फुडलो प्रश्न तुका प्रायज मेळ्ळा म्हणून प्रायम मिनिस्टर. प्रॉम्प्ट करप ना. येना उत्तर. येना तांकां. तुमकां येता. उत्तर चुकले. ऑडियन्साक विचारया. इंदिरा गांधी. उत्तर सारकें आसा. इंदिरा गांधी. नांव सांग तुजें. प्रवीण. प्रवीण. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. परत एक फावटी आमची जी कॅप्टन आसा मुखार येयात. फार्मागुडी फोर्टाचेर कोणाचो
फळांचो राजा कोण? राव फ्रॉम करप ना. उत्तर सांगले त्याने मँगो. सारखे उत्तर. आणि हो परत एक फावटी प्राइज ए टीमी. कॉंग्रॅच्युलेशन. नाव सांग. आणि उत्तर आहे ना तुमच्यापैकी उत्तर कोणा घेता? सारखे उत्तर. नाव सांग. संतोषाक हो प्राइज वता आणि कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि तेका सगळे जे हांगासर प्राइज मेळिल्ले आसा ए टीमीक ते वता सगळे बी टीमीक. कॉंग्रॅच्युलेशन वन्स अगेन. सो पळयला तुवें फुगोट्यो कश्यो फुटल्यो आणि ह्यो सगळ्यो फुगोट्यो फोडल्यो संतोषान. सो संतोष कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि परत एक फावटी मोठ्यान ताळ्यो तुजे खातीर. मजा आयली की ना? कितलो प्राइज मेळिल्ले. सगळ्यांनी बरी उत्तरां दिल्ली. पण लास्ट आन्सराक सगळे प्राइज परत एक फावटी गेले बी टीमी. आतां खेळुया आमचो फुडलो रावंड. पण तो रावंड खेळचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव आनी रोखडीच परत येवया. Pride of Ponda Pen Aroma. विसवा उपरांत तुमकां परत एक फावटी येवकार. आणि आमी हांगा करपाक आयला कितें तरी जरा हटके. आतां खेळटले आमचो फुडलो रावंड. आणि हो रावंड आसतलो खेळ एका मिनटाचो. एका मिनटान तुमकां एक टास्क दितले आमी तो तुमकां पुरो करपाक जाय. आणि आयचो टास्क आसा तो असो. हांगासर आमी बॉल दवरला. मुखार आसा एक रिंग. आमचो जो प्लेयर आसतलो तो सगळ्यांत पयलीं बॉल घेतलो आणि तो हात लायन आसतना तो बॉल पांया मदीं प्रेस करतलो आणि तो बॉल घेवन तो फुडें आशिल्ल्या रिंगान तो दवरतलो. तुमकां टायम आसतलो 1 मिनटाचो आणि एका मिनटान फक्त 3 बॉल ते वचपाक जाय. कळ्ळें गेम? खेळ एका मिनटाचो खेळपाक ए टीमींतल्यान आसा दयेश आणि बी टीमींतल्यान आसा दिनेश. सगळ्यांत पयलीं सुरवात करूया ए टीमी पासून आणि दयेश सुरवात करतलो. स्टार्ट. क्लॅप क्लॅप दिया तुझ्या खातीर. बेगीन फास्ट फास्ट. ओके. सूरज सूरज येस. बेगीन. रेडी स्टार्ट. दिनेश 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 दिनेश. दिनेश. ओके. आता प्रवीण ट्राय करतलो. प्रवीण पुढे यो. प्रवीण प्रवीण. येस. आणि यो बेगीन. किशन किशन किशन. रेडी करिश्मा? चल घे बोल. रेडी स्टार्ट.
स्टार्ट. ए हातीन ना हात लावप ना. बेगीन 10 सेकंड तुला फक्त 10 सेकंड बेगीन 5 सेकंड हात 5 सेकंड बेगीन 2 सेकंड ओके डन. आम्ही टास्क दिल्लो एका मिनटान 3 बॉल तरी घालपाचे आशिल्ले. सगळ्या भुरग्यांनी बऱ्यापैकी ट्राय केले पण कोणाकूच ते जमले ना. पण एक आशिल्लो आमच्या मदीं हनुमान रायट. हनुमानान ऑलमोस्ट तो टास्क पुरो केला सो ताका आमी हो प्रायज दितात. यो मुखार यो. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुका. आणि बी टिमीच्या भुरग्यांनी भरपूर ट्राय केला भरपूर हुडक्यो मारल्या म्हणून तांकांय आमी हो प्रायज दितली. आणि आमचे हे सगळे प्रायजीस दिल्ले आसा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट स्काय लॉन्च हांच्यांनी. ओके कॉंग्रॅच्युलेशन्स हे तुमकां सगळ्यांक. खेळ एका मिनटाचो हो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. आतां खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसा उले उले नॉन स्टॉप उले. आणि हो रावंड खेळपाक कोण मुखार येता. हो रावंड आमचो आसतलो तसो हितून आमी चिट्स दवरल्या. हातूंतली एक चीट तुमी काडपाक जाय. त्या टॉपिकीर तुमकां 1 मिनीट नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय. ओके नांव सांग तुजें. साक्षी ट्राय घेतले पयली. हां 1 मिनीट नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय आनी चडांत चड गोवाचें नांव येवपाक जाय परत परत उलयतना. ओके रेडी स्टार्ट. Goa is located in the western coast of India. It is the smallest state in India. Goa is the most beautiful state. It has many beaches. Goa is known for its fruits, flowers. Goa is also a very good place, a very good tourist place. Goa's neighbors are Karnataka and Maharashtra. Goa is located towards the south of India. Goa's temples are very known. Goa is also known for its culture, folk dances. Goa is
ओके व्हेरी गुड व्हेरी वेल ट्रायड. साक्षीन खूब बऱ्या तरेन ट्राय केली आनी ताणें ऑलमोस्ट गोवाचें नांव 13 सुमार घेतला 13 फावटी. सो व्हेरी गुड. आतां पळोवया आमचे नेक्स्ट पार्टिसिपंट कितें करता तें. नांव सांग तुजें. माझे नाव सुस्मिता. सुस्मिता. ओके. आमची भुरगीं लॅपटॉप सद्दां यूज करता आनी लॅपटॉपा आमकां भरपूर यूज जाता. लॅपटॉपा वयल्यान आमी गेम खेळूं शकता, इन्फॉर्मेशन काडूं शकता, तेज्या वयल्यान आमी चित्रां काडूं शकता. लॅपटॉप आमकां एसायनमेंट्स मागीर प्रोजेक्ट करपाक यूज जाता. लॅपटॉपान आमकां भरपूर कितें कितें यूज आसता. लॅपटॉप आमी कितें नॉलेज सुद्दां घेवं शकता. मागीर लॅपटॉप थोड्या लॅपटॉप टिचरी कडेन आसता, मागीर स्कुलान आसता, सगळ्या कडेन लॅपटॉप आसता. आनी आतां टुवेल्थाच्या भुरग्यांकूय लॅपटॉपूय मेळटा. लॅपटॉपाक चार्ज करपाक मिनटां जाय पडटा आनी लॅपटॉपाक चार्ज करपाक एक इल्लो बॉक्स आसता आनी त्या लॅपटॉपा लागून भरपूर यूज आसता. लॅपटॉपार सॉंग रिकॉर्ड करूं शकता, पिक्चर्स पळोवं शकता, गेमी खेळूं शकता. आनी आमकां लॅपटॉपा वयल्यान लॅपटॉपाक कसो यूज करपाचो, तो लॅपटॉप कसो पळोवपाचो मागीर तें आमकां शिकची पडटा आनी आमकां ते टिचर शिकयता. आनी लॅपटॉपाक किवर्ड्स सुद्दां आसता. जशे कंप्युटर आसता तशे लॅपटॉपाक किवर्ड्स आसता. आनी लॅपटॉप आसता तो स्टॉप. खूब बऱ्या तरेन ट्राय केली. व्हेरी वेल ट्रायड. व्हेरी गुड. सो आमच्या ह्या राऊंडचे विनर थारता सुष्मिता. आणि सुष्मिताक हो प्रायज मेळटा पॅन अरोमा कडल्यान. कॉंग्रॅच्युलेशन. उलय उलय नॉनस्टॉप उलय हो आमचो राऊंड हांगा सोंपता. आनी दोगांय पार्टिसिपंटांनी बऱ्या पैकी ट्राय केले. आणि म्हाका दिसता आतां उलोवन उलोवन मातशी थकल्या आसतली. सो घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. ग्रामीण भागातल्यान शहराकडे वचपी सबंद गोंयभर गरजवंत तरुण तरुणीक स्वताच्या पांयार उभे रावपाक आधार दिवपी गेली 22 वर्सां गोंयच्या प्रमुख भागांनी पिर्णा, अस्नोडा, डिचोली, म्हापसा, पणजी, शिवोली, सड्यार, सालिगांव आणि फोंड्या हांगासर कार्यरीत. आकर्षक रेट ऑफ इंट्रस्ट, सबंद गोंयच्या लोकांच्या विश्वासाक पात्र ठरपी पिर्णा अर्बन. ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलां खातीर खास येवजण, आकर्षक होम लोन आणि व्हेकल लोन तुमकां परवडटा अशा रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर. आजच भेट दियात पिर्णा अर्बन हांगासर. विसा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार आमच्या गेम शोन जरा हटके. आतां खेळुया आमचो फुडलो राऊंड जो आसता झटपट फटाफट राऊंड. आणि हो राऊंड आसा तो आमचो टंग ट्विस्टर राऊंड आसा. तुम्ही केन्ना ट्राय केला टंग ट्विस्ट करपाक? येता? ओके सांग कसलो टंग ट्विस्टर म्हणला. खंयचो टंग ट्विस्टर तुमकां येता? कच्च्या पापड पक्का पापड आनी राम 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 राम. ओके 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 कळ्ळें कळ्ळें तुमकां येता सगळ्यांक. आतां हांव तुमकां टंग ट्विस्टर दितलें आनी तो तुमी म्हणून दाखोवपाक जाय. मॅक्सिमम 40 कोण म्हणून दाखयता ताका प्रायज मेळटलो. ओके ओके आनी आमचो टंग ट्विस्टर आसा तो पके पेड़ पर पका पपीता पका पेड़ पका पपीता. आयकला? पके पेड़ पर पका पपीता पका पेड़ पका पपीता. पके पेड़ पर पका पपीता पका पेड़ पका पपीता. तो स्लो सांगता. पके पेड़ पर पका पपीता पका पेड़ पका पपीता. ओके रेडी? पके पेड़ पर पका पपीता. पके पेड़ पर पका पपीता पका पेड़िया पका पपीता. पके पेड़ पर पका पका पके पेड़ पर पका पकिया. आता हांगासर पके पेड़ पर पका पपीता पके पेड़िया पके पेड़ पर पका पपीता पका पेड़िया पके पेड़ पर पके पेड़ पर पके पेड़ पर पका पपीता. पके पेड़ पर पका पपीता. पके पेड़ पर भेड़िया पकीता. पकीता.
पका पेड़ पर पका पपीता पका पेड़ या पपीता पका पेड़ पके पेड़ पर पका पपीता पका पेड़ या पका पपीता पके पेड़ पर पका पपीता पका पेड़ या पका पपीता पके पेड़ पर पका पपीता पके पेड़ पे पका पपीता पका पेड़ या पका पपीता पका पेड़ पे पका पपीता पका पेड़ या पका पपीता पका पेड़ पे पका पपीता पका पेड़ या पके पेड़ पर पका पपीता पके पपे पके पेड़ पर पका पपीता पेड़ पकाया ओके खड़ा आहे ना कोण ट्राय कर लास्ट आन्सर तू करता पके पेड़ पे पका पपीता पका पेड़िया पका पपीता पके पेड़ पे पका पपीता पका पेड़िया पका पपीता पके पेड़ पे पका पपीता पका पेड़िया पका पपीता पके पेड़ पे पका पपीता पका पेड़िया पका पपीता पके पेड़ पे पका पपीता पके पेड़ पपीता पका पका पे ओके त्याने ऑलमोस्ट स फावटी ट्राय केला सच्या पेक्षा चड कोण ट्राय करतलो सांगा पके पेड़ पर पका पपीता पका पेड़ या पका पपीता पके पेड़ पे पका पपीता पका पेड़ या पका पपीता पका पेड़ या ओके सो झटपट राऊंडचे आमचे विनर थारता मानसी कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि तुका मेळटा हो प्रायज पॅन एरोमा रेस्टॉरंट एंड स्कायलाइन हांचे कडल्यान कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि आता खेळटले मी आमचो शेवटचो राऊंड जो आसतलो आमचो चक दे राऊंड आणि हो राऊंड आसतलो दोनां टिमां मदीं परत एक फावटी ए आणि बी आता खेळूया आमचो आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड आणि तो आसा चक दे राऊंड आमच्या बरोबर टीम ए आणि टीम बी दोगां मदीं आमी हो राऊंड खेळटली आणि हो राऊंड आसतलो सगळ्या भुरग्यांचो आवडीचो डॉग अँड द बोन आणि आमची टीम दोन्ही रेडी आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी नंबरूय घातिल्लो आसा आणि जी टीम जिखतली तांकां मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट अँड स्काय लॉन्स हांचे कडल्यान हे गिफ्ट ओके सो दोनां टिमींक ऑल द बेस्ट रेडी 2 आउट ओके सो फर्स्ट पॉइंट वता टीम ए आणि आउट मरे दोरांक हाडून रेडी 5 खूप बऱ्या तरेन हो राऊंड जाल्लो एक्चुअली दोगांनी सारखे एकामेकाचेर हात धरून आशिल्ली आउट करतले म्हणून पण केन्नाच ए टीमीतले जे पार्टिसिपंट आसले एकदम क्विकली ताणें व्हेले परत एक फावटी ताळयो ताच्या खातीर व्हेरी वेल डन सो ए टीमी कडेन ऑलरेडी 2 पॉयंट जाल्यात आणि बी टीमी कडेन एकूय पॉयंट जावंक ना सो नंबर 1 व्हेरी वेल प्लेड परत एक फावटी पॉइंट वता टीम ए 4 आणि लास्ट 3 आमचो चक दे राऊंड खरेंच खूप मजेशीर जालो गेम आशिल्लो डॉग अँड द बोन आणि दोनाय टिमीन बरे ट्राय केले पण खूप वीक आशिल्ली ती टीम ए आणि तीच थारता ह्या राऊंडची विनर कॉंग्रॅच्युलेशन्स ओके सगळ्यांक बाल दिनाच्या निमतान आयचो आमचो जरा हटकेचो भाग खेळटना खरेंच खूप खूप मजा आयली हांव मना पासून देव बरें करूं म्हणटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट
बाल कल्याण तशेंच मातृछाया हांचे जांच्यांनी आमकां ही संद दिली. ह्या माणकुल्या बरोबर आज तो भाग खेळटाना अशें दिसतालें की आमचेच मदले भुरगे खंय तरी भायर आयला. हांव आशा करता की तुमी तुमचें भुरगेपण जगला आसतली. ह्या माणकुल्या भुरग्यां मदीं आशिल्ली उमेद, तांचो उत्साह तशेंच तांच्या तोंडाचेर आशिल्लें हास्य अशेंच टिकोवन दवरपाक आमी सगळीं जाणां वांटो घेवया. एक बरें गोंय, एक बरें देश घडोवया. फुडल्या भागान परत एक फावटी मेळुया तुमच्या आवडीच्या खेळान. जरा